सोल्युशन आता हो पगार आता बाय मंडे दिता म्हणलें बाकीच्यान आमी आता आमचे लिडरांनी सीएमान अपॉइंटमेंट घेवन सीएमा कडेन ऑल गोवा म्युनिसिपालिटीचे सगळे चेअरपर्सनाक आनी सीओ आहा पळय मिटींग दवरून ताचें सोल्युशन काडया आनी ते मुखार थोडे प्रत्येक म्हयन्याक हेच प्रॉब्लेम जाता हेच प्रॉब्लेम येता काय सोल्युशन काय पूण ह्या फाटी आमी युनियन फुडें रावचे ना 100%. समज तर जायना कितें करतलो फुडें डिस्कस स्ट्रायक इमिडिएट आनी काम बंद सरकार म्हणटा नो वर्क नो पे म्हणजे आमी नो पे नो वर्क म्हणटी केन्ना टायम दिला तुमकां बाय मंडे ताणें पगार दिता म्हणलें आता मंडे मेन रावतले हय नाजाल्यार नाला सायड स्ट्रायक आणि सर अठरांसून रिटायर झाले त्यांचे ड्यू केन्ना ते जातले? सगळं भितर आहा ड्यू तुमचे Seventh pay area डीपीसी दोन तेंच्यांनी प्रमोशन दिना पोस्ट बदलिना 7 पे एरिया 7 पे एरिया सगळें कितें आसा तितलें मंडे बाय मंडे रावतले आमी इश्यू सामके लिगल नोटीस दिली मग कितले म्हयन्यात पेमेंट उरला तुमचं ते 2 म्हयन्याचे दोन्ही दिता म्हणटा जानेवारी आनी फेब्रुवारी दोन्ही दिता दोन्ही दिता म्हणटा नाल्यार तुमी मंडेच्यान स्ट्रायक हय हय म्हणजे नोटीस दितले हां कित्याक ह्या फाटी स्ट्रायकार गेले जाय कितले दीस बसतले म्हणजे ती गॅरंटी ना सो लिगल नोटीस दिवन भायर बसतले आज हांगासर ते म्युनिसिपालिटीचे वर्कर्स युनियन लिडर येयल्लो आसलो तर रिगार्डींग पेमेंट वर्कर्साचो पेमेंट जावंक ना म्हणून तांकां आमी आमचे तर्फे आश्वासन दिल्लें आहा की बाय नेक्स्ट वीक तेंचो पेमेंट क्लियर करतले सद्याक आश्वासन ना आश्वासन दिलें म्हटल्यार ह्यो मेन म्हटल्यार कितें आसलें तेंचो हे 2 म्हयन्याचो पेमेंट उरला तो फर्स्ट प्रिफरन्स म्हटल्यार तेंचो पेमेंट क्लियर करपाचो आसलो तेच्यार आमी विचार केला की फुडें वचून हे अशेंच चालू उरलें जाल्यार जावचें ना परत प्रॉब्लेम क्रिएट जातलो तेका लागून आमी सीएमाची अपॉइंटमेंट घेतला आनी तेचे कडेन डिस्कशन करपाचें आहा की बाबा आमकां हेचेर कितें परमनंट सोल्युशन मेळपाचें आहा तेका लागून आमी तेचे हे अपॉइंटमेंट घेतल्या आनी ताणें आमकां आयज ना जाल्यार फाल्यां दिता म्हटलां ताणें परमनंट सोल्युशन कितें काडटले तुमकां म्हटल्यार आमकां ऑक्ट्रा येतालो जीएसटी लागल्या कारणान ऑक्ट्रा आमकां एबॉलिश जाला तेंच्यांनी मागीर गव्हर्मेंटान कितें सांगलें इन द फॉर्म्स ऑफ स्पेशल ग्रांट दिता म्हणून ते सुद्दां आमकां फॉर्म ऑफ स्पेशल ग्रांटान सुद्दां दिल्ले आमकां 1-3-4 इंस्टॉलमेंट सुद्दां दिला आमचे हे मातशे आहा ताका पेमेंटाक सपोर्ट जावन आमी पेमेंट कंटिन्युअसली दिवपाक पॉलिसी जाल्लेले आहा की 2 म्हयने आमच्या वर्करांक पेमेंट मेळोंक ना पयसो म्हाजे कडेन येयल्लो ना आनी आतांच चेअरपर्सनान हांगा एक मिटींग कॉल केली आनी त्याचो युनियनाक आपयलो आनी तेचे थोडे वर्कर्स येयल्लेले आनी कालूच अशें जाल्लेलें आहा की सीएमान एका आमच्या चीफ मिनिस्टरान डीएमीक इन्स्ट्रक्शन दिलें आहा की जे तेंचे कितें आमचे म्युनिसिपालिटीचे ड्यूज आहा कितें दिवपाचे आहा ते आमकां रिलीज करना तर काल आमी ऑलरेडी लेटर केलेलें लेट पावलेलें आसा आयज आमचो ट्रान्सपोर्ट सेक्रेटरी ना फाल्यां पासून आमची फायल क्लियर जातली जशें चेअरपर्सनान सांगलां बाय नेक्स्ट वीक म्हटल्यार पेमेंट मेळटलो पूण हो पर्मनंट सोल्युशन न्हू आनी पर्मनंट सोल्युशन काडटलो जाल्यार आतां आमचे आमी डिस्कशन केल्लेलें आसा आमी लास्ट जेन्ना कावन्सील चलयताले तेन्ना 90 लाख आमकां सॅलरी घालताले 90 लॅक्स आनी आमी जेन्ना 7th पे केल्या उपरांत आमकां 1,30 लॅक्स म्हणजे 1 कोटी आमची सॅलरी वाडलेली आसा पूण आमकां जे सॅलरी ग्रांट्स येता पळय ते आमकां वाडोवंक ना ते एज पर 6th पे आमकां मेळटा ते एज पर 7th पे मेळना आमकां सेकंडली जे आमकां रिलीफ जे मेळटाले पळय ते ऑक्ट्रोय गावतले आमकां हायेस्ट गावतले जो 5.5 कोटी आमकां गावतले ते आमकां एक 6 म्हयन्याचे आमकां रिलीफ गावतले आमी जे सॅलरी आहा पळय ते सॅलरी आमकां ते तेणेन मॅनेज करून गावतले जेन्ना जीएसटी जाले पळय तेन्ना ऑक्ट्रोय आहा पळय ते बंद जाल्लेले आसलेले तेन्ना मनोहर पर्रीकर सीएम आसलेलो ते ऑक्ट्रोय जे आहा पळय जीएसटी लागल्या उपरांत ऑक्ट्रो हे नांव उरना कितें स्पेशल ग्रांट्स म्हणून आमकां दिवपाचे अशें आमकां तेंचे थरयलेलें हे आमी ऑलरेडी रेजोल्युशन सुद्दां घेतलेलें आनी गव्हर्मेंटाक धाडलेलें आसा की आमकां ते ऑक्ट्रोचे नांव कितें स्पेशल ग्रांट म्हणून दिवपाक जाय म्हणून सेकंडली आनी एक प्रपोजल आमी केल्लेलें आहा की 60-40 जे सॅलरी ग्रांट्स आहा पळय ते आमकां 40% तुमी गव्हर्मेंट दियात 60% आमी घेता आनी मेजर जो आहा पळय आमचो प्रॉब्लम समज सॉल्व जातलो जाल्यार गव्हर्मेंटान इमिजिएटली जाता तितले बेगीन हो एक्ट अमेंडमेंट करपाक जाय आख्ख्या 13 म्युनिसिपालिटी पैकी 13 म्युनिसिपालिटी पैकी नंबर 1 म्युनिसिपालिटी म्हणटा पळय ती वास्को म्युनिसिपालिटी आनी वास्को म्युनिसिपालिटीचे एसेट आहा पळय ते खंयच्याच म्युनिसिपालिटीक ना आनी पूण एसेट आहा पळय ते बेश्टी नांवांक एसेट आहा आमकां तेचे रेव्हेन्यू कांयच मेळ्ळें ना सबलेट केल्लेले आसा कोण दुसऱ्याक दिल्लेले आसा पूण ते आमकां करूंक गावना जेन्ना हो एक्ट अमेंडमेंट जातलो तेन्ना आमकां सगळें रेट फिक्स करूंक गावतलो आनी आमकां ट्रान्सफर करूंक गावतले आमकां ते रेव्हेन्यू जनरेट करूंक गावतले सो हांव रिक्वेस्ट करता तुमच्या मिडियाच्या माध्यमांतल्यान गव्हर्मेंटान जेचो न्यू गव्हर्मेंट फॉर्म जातकूच प्रायोरिटीचेर आमचो एक्ट अमेंडमेंट करपाचो ज्या कारणान आमची वास्को म्युनिसिपालिटी बरे भशेन चलतली
म्हणटकच एक केल्यार फुडें तुका त्रास जावचे ना एक केलें जाल्यार आमकां म्युन्सिपालिटी कितें इट्स लायक अ बिझनस आमकां रेव्हेन्यू जनरेट करपाक जाय आतां रेव्हेन्यू जनरेट करतलो आमचे एसेट आसा पूण आमकां ते कांय उत्पन्न जायना उत्पन्न कित्याक लागून जायना ते एक्टाक लागून जे आतां एक्चुअली आमचे जे ओनर जे आसा म्हणजे लिजी आहा पळय ते ऑलरेडी नास कोण तेंची सबलीज केल्लेले आसा आनी सबलीज केल्लेले आसा फर्स्ट सबलीज सेकंड लिस्ट सबलीज थर्ड सबलीट केलेले आसा पूण ते थर्ड सबलीट आमकां केलो जाल्यार ते नांवार करतलो जाल्यार आमकां एक्टाक प्रमाणे वयता सो एक्ट जेन्ना एमेंडमेंट जातलो तेन्ना आमकां ते सगळे सॉर्ट आउट जातले हांगा आमकां रेंट मेळना रेंट सुद्दां आमी कोर्टाचेर वयता सो सगळो इश्यू आसा एक्ट एमेंडमेंट जालो की म्हाका दिसता सॉर्ट आउट जातली 18 केन्ना केन्ना आसा आयज म्हाका दिसता एक 5 वर्सां जाली आफ्टर 17 आफ्टर बंद जाल्लेली आसा पेमेंट लागना कितें डिस्कशन जालें डिस्कशन भितर सगळे आता तेंचे कितें गव्हर्मेंटा कडेन तेणी डिस्कशन केलां आनी तो कसो पेमेंट हाडटा तो तेंच्यांनी सांगलेलो आसा आनी तो बरें आतां कितें आसा सगळे कोड लागलेलो आसा आनी सगळे कांय आमचे कडेन ना आनी तेंचे कडेन ना दोनी कितें आहा ते कितें करता डिस्कशन गव्हर्मेंटा कडेन तें आमकां मानचें पडलें ना म्हणून आमी आतां ताका विचारपाक घेतले तेणी आतां सांगलां आमकां सोमार पर्यंत दिता आतां प्रभू आतां खंय आहा प्रभू तुमी तो युनियन लिडर आउट ऑफ स्टेशन आं इतले दीस आतां ताका हें ना अशें इतले दीस पेमेंट